देवदूताच्या इतिहासावेले वाचप. देवाच्या सुभाम देण्यांनी आनी बळान भरलोलो इस्तेव लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो. स्वतंत्र जाल्ल्या मनशाचें देवस्थान ह्या नांवाचें एक देवस्थान आसलें. हाचे वांगडी आसले सिरेनाचे, अलेक्सांद्रेचे, सिलिसीचे आनी आजेचे प्रांतांतले कांय जुदेव. त्या देवस्थानांतले कांय जाण फुडें सरले आनी इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. त्या पासत तांणी थोड्या मनशांक सोदून काडले आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें. तो मोइसेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें. ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी ताका महाधर्मसभे मुखार व्हेलो आनी थंय अशें सांगूंक लोतीक साक्षीदारांक तांणी उबे केले. हो मनीस ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समूर्तीचेर आड उलयता आसा. नाजारेतकार जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंटन करतलो आनी मोइसेसान दिल्ल्यो रिती रोविसो बदलतलो अशें ताणें म्हणलें. आमी आमच्याच कानांनी आयकलां. आनी तेडून ताचेर नदर मार जाल्यार न्यायसभेन बसलोले तांकां तांचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुखेस्त. राजकुंवर म्हजे विरोध येवजून बसल्यार पुर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलों. तुजे निवाडे म्हजो संतोष. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. सबाब निर्मळ नितळ निर्मळ जिविताचें खरेंच सुखेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचुऱ्यां मनांत घोळोवन नियाळटलो. सबाब नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुखेस्त. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. सबाब नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुखेस्त. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच होडे आसलें आनी जेजू आपल्या शिसां सांगाती त्या होड्यार चडूंक नासलो, पण फकत ताचे शिश गेले.
हे सगळे पलतोडी रावलेल्या लोकांक पळोवन सोम्यान देवाक दिनवासलें. उपरांत ताणें उंडे खेले त्या जाग्या लागीं आनीक होडी तिबेरसा तावन पावलोलीं. जेजू थंय नासलो म्हूण लोकांन देखलें आनी ताची शिसूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक होड्यांनी चडून जेजूशी सोदीक कफरनाहूम आयलो. तो तांकां तडीर मेळ्ळलो. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन धादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. कोण सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणीक जिविताक तोखतात तसले खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचें पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर बावाट दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोड. गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जॉन 6:25. नियाळाकादार, आयज आमी बागेवून आतानास फिदेलिसाचो उगडास करता. ताच्या जिवितान ताणें जायतो वेळ मागण्यांत सारलो, तशेंच दोंडवण आनी प्राचीत केलें. जेजू गवायकी दिवंक जायती पिडापीड सोसून शेकी रोगसाक्षी कसो मेलो. पयलें वाचप इस्तेवाची खबर देवाचे कृपेन आनी बळान बरून लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो म्हूण सांगता. थोडे ताचेर बोगलांट घालून ताका नियानितींत उबो केलो. थंय बसलेले तांकां ताची मुखामळ एका देवदूताचे कशें दिसलें. शुभ वर्तमान आमकां लोक जेजूचे सोदीक केले म्हूण सांगता. जेजू तांकां कफरनाहूमाचे तोडयेर भेटता आनी आपल्या मोगान न्हय पूण मिलाग्री आनी जेवण खाण सोदूंक आयलोले पोरचेक तो शिडकायता. देवाक जाय आमी ताच्या पुताचेर बावार्थ दवरलोलो. उगडासखोर जाकोब आपले दुसरे चिटींत सांगता, बावार्थ कोरन्या विणें मेलोलो जाता. बावार्थ आमकां हुस्कायता देवाक मान दिवंक, ताचे खुशे पोरमणे जिवंक, पातकांक पाट करूंक, पेल्याचो मोग करून तांच्या गोरजांक पावूंक. जेजू जाय आमी आमचें जिवीत देवाचे स्वाधीन करूंक, ताचे राज विस्तारूंक, निचेव घेवंक. जेजूच्या नांवान आमकां जोयत मेळटले जाल्यार कोश्टांक फुडो करून जेजून दाखयलेलो रस्तो विस्वासान दवरुया. म्हजो थाराव, जेजूचेर म्हजो पूर्ण विश्वास ठेवून ताचो पाटलाव करूंक आमी वावरुया.